Я сьогодні хочу звернутися до усіх тих, які дбають про довкілля, тих, які дбають про екологічну свідомість людства. Негайно треба зробити все, щоб зупинити цю війну. Бо не тільки людська гуманітарна катастрофа розгортається на наших очах, але можна завдати такого непоправного удару по Божому створінню, якого потім десятиліттями, століттями не зможна буде поправити. Україна пережила Чорнобиль, а тепер стоїть на порозі нової атомної небезпеки, яка в десятки раз може бути гіршою. З болем серця я бачу, як мільйони людей вже покидають Україну як біженці. Сьогодні зранку я отримав новину про те, що вже майже 1 мільйон біженців за тих 9 днів покинуло Україну. До вас, дорогі доньки, діти, сини нашого народу, я кажу, чекаємо вас назад додому. Чекаємо вас назад додому, коли над Україною буде мирне небо. А ваша Мати Церква буде супроводжувати, допомагати вам там, де вас занесе це лихоліття війни.
गायन घेऊया I4 पेज नंबर 117 I4. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या दोमिंग मारियन नोनीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आना स्मृती पायस आनी आविलो बार्बोजा ही आमची तरणाटी. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच युक्रेन देशान शांती जावंक मागुया आनी हें झूज बेगीनूच सोंपूंक आमी मागुया. आमच्या गोंयच्या विधानसभेचे निकाल येवपाचे आसात. आमकां बरो सरकार फावो जावंक आनी सगळें वेवस्थीत जावंक आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुम्याची सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाला जेजू, आयज आमी युक्रेन देशाच्या लोकां पासत तुजे लागीं मागता. युक्रेन देशाचो लोक कोश्टवता, आदार सोदता, बुकीन वळवळटा. वेगवेगळ्या देशांतलो लोक ह्या झुजाक लागून आडून उरलेले आसात. आपल्या गांवघरा वचूंक सोदतात, तर असल्या वेळार तूं तांचो आदार जा. हें झूज बेगीनूच बंद जावंक सगळ्यांक बोध आनी जाणवाय दी म्हूण मागता सायबा. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. देवान एकामेका लागीं बोगसोरे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेता देवा आनी तुमकां भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाची दोन तोंडां सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून वायट सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका आमची काळजां बदल आनी आमची मनां सुर्गीचे शिकोणेन उजवाडाय. हे परी प्राचीत काळाच्या त्यागी जिविताक आमकां सुफोट जायशें कोर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो कोरोदेव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच उलयता सासनाच्या सासना. लेवीशास्त्राच्या पुस्तका वेले वाचप. मोइसेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, इस्रायेलाच्या सगळ्या भुरग्यांक एकठांय करून उलय आनी तांकां अशें सांग, पवित्र जायात, कारण हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. चोरूं नाकात, एकामेकाक फोटी मारूं नाकात आनी फोटोवं नाकात. म्हजें नांव घेवन लोटीक सोपूत दिवं नाकात आनी अशें तुमच्या देवाचें नांव बोश्टावं नाकात. हांव सर्वेस्पर. तुज्या पेल्याक कसलेंच वायट करूं नाका वा जबरदस्तीन ताचें काण घेवं नाका. वावराड्यांची मजुरी दुसरो सकाळ पर्यंत दवरूं नाका. बेऱ्याचेर शिराप घालूं नाका आनी कुड्याचे वाटेर आडकोळ घालूं नाका. पूण तुज्या देवाचें बें दवर. हांव तो सर्वेस्पर. ओनीत करून फावो नासलेले निर्णय दिवं नाकात. दुर्बलांच्या तोंडाक पळोवन उलोवं नाका वा गिरेस्ताक फुसलावंक सोदूं नाका. पूण निती प्रमाणे पेल्याची नीत कर. तुज्या लोकाचेर बोगलाटा घालूं नाका आनी कारणा विरेत पेल्याचें रगत मागूं नाका. हांव तो सर्वेस्पर. तुज्या भावाचो काळजांत द्वेस दवरूं नाका. पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय आनी अशें हें पातक तुज्या माथ्यार आसचें ना. सूट घेवं नाका आनी तुज्याच लोकाच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावूं नाका. तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. हांव तो सर्वेस्पर. देवाचें उतोरें. देवाचे बडकार. आमचो जबाब. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. पोतून म्हणुया, सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समूट सोर्व पोरी, जिविताची गोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेण्ट्याची जाणवाय. सबाब. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोळ, दोळ्यांचो उजवाड. सबाब. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. सबाब. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतली उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानूं सर्वेस्परा, म्हज्या कोडपा, म्हज्या तारका. सबाब. सायबा, तुजी उतरां आत्मो आनी जिवीत. उद्गार. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जेन्ना मनशाचो पूत सगळ्या आपल्या दुतांक घेवन वैभवान येतलो तेन्ना तो आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो आनी ताचे मुखार सगळीं राष्ट्रां जमतलीं. आनी जसो गवळी शेडयांक आनी बोकड्यांक कुशीन कुशीन दवरता तसो तोय तांकां कुशीन कुशीन दवरतलो. शेडयांक आपल्या उजव्याक
आनी बोकड्यांक आपल्या दाव्यांक घालतलो. तेन्ना राजा आपल्या उजव्याक आसलेल्यांक म्हणटलो, म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतले न्हू येयात. संवसार रुचलोल्यांक तुमचे खातीर तयार केल्लें राज तुमचें दायज करून घेयात. कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवण दिलें, हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें, हांव वाटसूर कसो आयिल्लो आनी तुमी म्हाका बिराड दिलें, हांव विंगडो आसलो आनी तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, पिडेंत आसलो आनी तुमी म्हजी खबर मात घेतली, बोणकुणींत आसलो आनी तुमी म्हाका भेट दिली. त्या वेळार बरी मनशां असो ताका जबाब करतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो पळोवन जेवंक दिलें, तानेल्लो पळोवन तुका पिवंक दिलें, केन्ना म्हूण तुका रस्त्यार पळोवन आमगेर बिराड दिलें, विंगडो पळोवन तुका न्हेसूंक दिलें, आनी तूं पिडेंत वो बोणकुणींत आसतना केन्ना तुका भेट दिवंक गेल्या. आनी राजा तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणी मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. मागीर आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो, शिराप पडलेले न्हू सैतानाक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या सासणाच्या उज्यान म्हजी सोशिल्लीं खोडसरून वचात. कित्याक हांव भुकेल्लो पूण तुमी म्हाका जेवंक वाडलें ना, हांव तानेल्लो पूण तुमी म्हाका पिवंक दिलें ना, वाटसूर कसो आयिल्लो पूण तुमी म्हाका बिराड दिलें ना, विंगडो जाल्लो पूण तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें ना, पिडेंत आनी बोडकुडींत पडलेलो पूण तुमी म्हजी खबर घेतली ना. त्या वेळार ही ताका जबाब करतली, सायबा केन्ना म्हूण आमी तुका भुकेल्लो, तानेल्लो, वाटसूर वो विंगडो जाल्लो, पिडेंत वो बोडकुडींत पडलेलो पळोवन तुजी चाकरी करूंक ना. तेन्ना तो तांकां जाप दिवन म्हणटलो, खरेंच हांव तुमकां सांगता, ह्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याकूय जें कितें तुमी करूंक ना तें तुमी म्हाकाय बी करूंक ना. आनी सासणाची खास भोगूंक आनी बरीं मनशां सासणाचें जिवीत भोगूंक वेतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां आनी कांय बरीं उतरां आमकां थंय मेळटात. तुज्या भावाचो काळजांत द्वेस धरूं नाका, पूण तुज्या पेल्याची चूक दाखोवन ताका शिडकाय, आनी अशें पातक तुज्या माथ्यार आसचें न्हय. सूड घेवं नाका आनी तुज्या लोकाच्या भुरग्यांचो काळजांत राग घेवन रावं नाका. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कोर. हांव तो सर्वेस्पर. कांय बरीं उतरां बाबा भयणीनो, हीच लेवी शास्त्राची उतरां आमकां आगुस्तीन ऑफ हिप्पो हो बागियोंत आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, दोन तरेचो मोग आसता. एक पवित्र मोग आनी एक स्वार्थी मोग. पवित्र मोग सदांच दुसऱ्याच्या बऱ्या खातीर वावुरता. तो देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक दर दिसाक तजवीज जाता. आनी स्वार्थी मोग आपूण देवा सारको जावंक दिसपोटी वावुरता. आमी खंयच्या मोगाक घोडयेक दिसपोटी वावुरता ते आमकां विचार करुया. बागुंत आगुस्तीन म्हणटा, होच पवित्र मोग जेसून आपल्या कोरण्यांनी आनी आपल्या दिसपोट्या उतरांनी आमकां दाखोड केलो. काय बरें, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या लेवी शास्त्राची उतरां जेजून इतली आमकां दाखोड केली की आपूण खुर्सार मरून आमचे खातीर ताणें सोडवून हाडली. न्हूच आमचे खातीर सोडवून हाडली, पूण खुर्सार कळटना ताणें बापाक विनोती केली, बापा भोगूस तांकां ते नकळत कितें करतात ते. तिसरी वस्त जेजून केली, हांवें केलां तेच तुमी तुमच्या जिवितान करचें. हांवें तर गुरू जावन तुमची सेवा केली जाल्यार तुमी दुसऱ्यांची सेवा करची. आनी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत हें सगलें आटापलेलें आसा. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणाक मदल्या एकल्याक जें कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. भाव भयणीनो, कितलीं उदाहरणां आमकां आयच्या दिसाक घोडयेक आमी
हे उदाहरणांक आयकून आमकांच एक प्रश्न करतले खरेंच आमचो मोग करता ते भाशेन आमी आमच्या पेल्याचो मोग करता आमी सदांच म्हणटा दोन तरेचो मोग एक एरोस आनी एक आगापे आमचो मोग मोतीन आयलो म्हणटच रोखडेच आमची वंदावणी येतात मोतीन कशे तरेन हांव मोग करता एक तरणाटो म्हाका म्हणटालो फादर म्हज्या जिवितान मोग करूंक म्हाका देवान निर्मूक ना म्हणून मोग म्हज्या जिवितान एक फेलियर हांव कोणाचोच मोग करूंक शकना अशें न्हय बाबा भयणो देवान आमकां मोगान रचल्यान जाल्यार आमच्या काळजान हो मोग उतला आनी हो मोग उतला जाल्यार देव आमकां सगल्यांक ह्या मोगा वरवीं दुसऱ्या सवेन प्रयत्न करूंक मोगा वरवीं दुसऱ्या सवे जिवंक मोगा वरवीं आमी दुसऱ्या सवेन बऱ्यो करण्यो करूंक आमकां दर दिसाक उपाय दिता आमी घडीक जायते फावटी आमचो भाव विंगडो आसलेलो वो गोरदार नासलेलो वाटसूर आसलेलो ताका जायते फावटी घडीक आमी खबर सुद्दां घेवंक ना घडीक आमचो भाव भुकेल्लो घडीक आमचो भाव बरे उतराक आमच्या आवडेतालो आमचो भाव घडीक बरे भेटेक रावतालो घडीक जिवितान आमकां जायते सोयीक मेळ्ळे पूण घडीक हो मोग स्वार्थीपणान आमी जियेल्या वो देवान आमच्या काळजान जो मोग उतला तो देवा सारको दुसऱ्यांक आमी उपकार जाल्या हो आमकां प्रश्न जायते फावटी बाबा भयणीनो ल्हानांतल्या ल्हाना भावाक म्हणजे कोण नासलेल्या आमच्या भावा भयणांक किरकोळ जाल्ल्या दुर्बोड आसलेल्या भायर आयलेल्या असल्या मनशांक मोग दाखोवंक जायते फावटी आवड आमी मोग दाखयता जेन्ना आमकां दुसरो पळयता आमी बऱ्यो करण्यो करता जेन्ना आमकां दुसरो नमस्कार करता आमी दुसऱ्यांक सलाम करता जेन्ना दुसरो आमकां बरे भाशेन बाबा भयणो व्हडवीक आमची करता आमकां बाबा भयणो दोन चार बरीं उतरां म्हणटा आनी आमकां वयर काडटा तेन्ना आमकां उदीक बरें दिसता आमी म्हणटा पळय हांवें हें केलें तें केलें पूण आज जेसू म्हणटा म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हान तुका कोणूच व्हडवीक दिवचो ना डोंट हॅव एक्सपेक्टेशन्स जायते फावटी आमी बऱ्यो करण्यो करता तेन्ना वी हॅव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स आमी म्हणटा ताणें म्हाका हें म्हणोंक ना ताणें देव बरें म्हणोंक ना ताणें दोन बरीं उतरां म्हणोंक ना ताणें म्हाका केन्नाच वाखाणूंक ना वेन वी हॅव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन्स वेन वी डोंट गेट देम तेन्ना आमी निराशी जाता आनी लेवी शास्त्रीचे ह्या पुस्तकान म्हणटा पवित्र जायात कारण हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र काय बरीं उतरां देव तर आमचो पवित्र जाल्यार भावा भयणीनो आमी पवित्र जावंक दिसपोटी वावरूंक गरज देव तर आमचो स्वार्थी न्हय जाल्यार आमच्या काळजांनी ताणें हो मोग उतला जाल्यार दुसऱ्या सवे अदीक बरेपण आमी दाखोवंक गरज जरी तो देव आमचो आपुणूच खुर्सार मरून उमकळटना खुर्सार आपूण व्हडव्हडे संस्थानां आमकां भोगसणी दिता जाल्यार आमी बाबा भयणो गंभीर परिस्थितीन सुद्दां आसले जाल्यार आमकां दुसरी वायट करता तेन्ना सुद्दां आमकां दुसरो किकोंत करता तेन्ना सुद्दां आमकां दुसरो दोळे फोडटा तेन्ना आमची खेबारां करता तेन्ना असले गंभीर परिस्थितीन सुद्दां असले आमच्या पेल्याक भोगसूंक आमकां गरज तेन्ना की निमाणे दिसाक आमची जोडटी जाता तेन्ना देव म्हणटलो बऱ्या आनी शिरूर चाकरा यो म्हज्या राज्यांत यो आनी बस कित्याक तूं सुभागी जें हांवें सांगलेलें तें तुवें केलें असलेंच भाग आमकां फावो जावंक सगल्यांक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया गायन घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38 So
मोशा भाऊ मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सामून मागात हें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेत आमच्या आखे पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. दोयार बापा भक्तीपुणी आमी तुका भेटयता तें बलिदान तुका मानो. ताचे वरवीं आमची जीण पवित्र जाव आनी आमच्या पातकांची माफी आमकां मेळूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासनाचे देवा सूर कार्यान सूर जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे पुरी आमचे सोडवणीचे परबेक तूं तयार करून दवरताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तांक सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोनांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुदपोरगो तुया तुझ्या कुसानी पुनः जीवन मोडा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोया. संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी जिविताचो उलो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सुतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोट पुडेवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मदीं देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना
म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना बाबा भयणाक करूंक पयले सुवाते जेजू मागणें करूंक आमकां शिकयता. मागण्यांतल्यान आमकां एक उदाहरण जेजू दिता. आमचे चुकलेल्यांक बोगसोणें दिवंक. जायते फावटी अवघड भाव भयण्यो चुकलेल्यांक बोगसोणी दिवंक. आमी म्हणटा आमी कित्याक बोगशितले ताणें आमकां केलां तें एकदम वायट. असले आमी मनान 2 वर्सां दुस्मानकाय आमी भाव भयण्यो आमच्या जिवितांत सारता. आज किरीत भाशेन जेजू आमकां ही शिकोवन दिता आसतना काळजा मनांतल्यान आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक, जी कोण आमचे चुकता तांकां आमी खरेंच बोगसोणी दिवंक आमकां जेजून शिकयलेलें मागणें खोतखोत्यान सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवादय करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरोशें नत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल तुजी कुशी पळोवन तुका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासणेच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता. आनी आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सोमी म्हणटा हांव तुमकां खरेंच सांगता ह्या म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना मदल्या एकल्याक कितें तुमी केलें जाल्यार तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या बापाचो आशिर्वाद घेतल्यानो यात आनी संवसार उचला तो दिसता आनी तुमकां तयार केले राज भोगात. प्रार्थुया. काकलुत्सरा बापा, ह्या संस्कारा वरवीं आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी दी आनी कुडी आत्म्या सयत आमची सोडवण कर. हे परी तुजो जैतिवंत मोग सासनाक वर्णूक आमकां फावो जावं म्हूण मागता. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सुबेमाजार दोन तोखणायेचीं उतरां उलोवपाक दिसतात. आयज आना स्मृती पायस आपलो जल्माचो दीस मनयता. आमचे लिटर्जी सेक्रेटरी तरणाट्यांचे आनीक खरीत भाशेन हें आख्खें गेल्लें वर्स पॅन्डेमिकाचें आमी ताका जायतें आयकलां, जायतें पळयलां. तरणाटें खरें, पूण ही लिडरशीप, लिटर्जिकल लिडरशीप ताणें एकदम बरे भाशेन घेतल्या. त्या पासत ताका ताची आमी तोखणाय करता. ताच्या आवय बापायक आमी खरीत भाशेन दिनवासता. आनी हे भाशेन आमकां आनिकूय जायतीं तरणाटीं फावो जावचीं जीं लिटर्जिकल लिडरशीप तशेंच इगोर्जेन लिडरशीप घेवपाक जावं गायनां करपाक, मागणी करपाक असली लिडरशीप घेवपी आमकां आनिकूय जायतीं तरणाटीं फावो जावचीं. तर आनाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आयच्या ताच्या जल्माच्या दिसाक आमी खरीत भाशेन मागता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेवया I35 पेज नंबर 138. I35. Fiji.